डिस्ट्रिक्टान वेल्ली. आयज आमी हिंगा हाय कितें हें आमगेलें बाब तुमकां बाब मारियोन आनी बाब फेलिक्सान तुमकां सगळें सांगलां. हांवूय थोडें सांगता की हें एसोसिएशन आमचें ऑल गोवा टॉडी टॅपर्स एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन. हें एसोसिएशन आमगेलें 1965 आहा. तेजे फक्त रिन्यूवल जावं ना, 50 years माय जालीं. आनी आतां तेमी एक न्यू एसोसिएशन ओपन केलां. खुद आमगे मेंबरां सांगना सोणा वो AGM घेयना सोणा, एन्युअल जनरल मिटींग घेयना सोणा. आनी तेमगेलें एसोसिएशन तेमी फॉर्म केलां ऑल गोवा टॉडी टॅपर्स ऑल गोवा टॉडी टॅपर्स एसोसिएशन म्हूण. आनी हें तेमी केलां रजिस्टर केलां 21 August 2023. जाल्यार हेमी तें आमगेलें ऑफीस आहा तें कितकोन कॅप्चर केलें. आयज आमी जायते जाण म्हणटाय आमी कितें ओगे आसले, आमी कितें कोताले. आयज आमी हे हायकोर्टान वचोन आमी ती आज केस जिखलोले आहाय. जायत जाण आमकां अंडर एस्टिमेट कोताले, अरे हे कितें हायकोर्टान वयतले, कितकेन हायकोर्टान वयतले. आज हायकोर्टाकूय वचोन आमकां न्याय मेळ्ळो आहा. आनी आयज आमगेल्या रेंदेर भावांक उलो माताय, तुमी आमगेल्या पोतून हें हितून येवपा जाय. हें आमगेलें पयलींचें एसोसिएशन आहा तें, आनी ती जी सुविधा आहा ती आमी पोतून चालू करया. जे भाशेन पयलें चलतालें ते भाशेन एसोसिएशन पोतून चालू करया. कितें आयज तरी हें ना आमगेले OBC हे टॉडी टॅपर्साचें, सो हें आमी राखपाक जाय. आनी आयज हांव जायत्या जाणांक सांगता, मिन्स आमी हें आयज घडोवन हाडलां तें तुमच्या भुरग्यांच्या पासत घडोवन हाडलां. कितें आमी जाणाय हितून जायत जाणांनी कितें केल्लो आहा तें, तेका लागून आमी तेमकोडे बोर भाशेन मिटींग मागलोले. हें जें तेमी आतां न्याय केला न्हू, कोणाक वायट जायना जावपाक, कोणाची सिरियस वचना जावपाक आमी तेमकोडे मिटींग मागलोले. काणकोण मागिल्ली, मडगांव मागिल्ली, जायत कडेन मागले, पूण तेमी आमकां रिस्पॉन्ड केलो ना. सो आमकां तेन्ना हायकोर्टान वयचें पडलें, कित्याक आमकां कोणाच्या पोटाचेर आड येयलो नाकालो म्हूण. सो सगळ्यांत हांव मागता मातशें तुमी आमचे रेंदेर भाव आहाय ते जे 1965 सोन आमचे हितून रजिस्टर आहाय आनी तेंची फॅमिली आहा, तेमी मातशें सोजमोन घेवचें. आनी आमच्या एसोसिएशनाक आतां आमी आमची कितें आहा तें मुखा वयलें आमी तुमच्या दोळ्या मुखार दवरले. आनी तुमकां सगल्यांक पडोनी कोतले केन्ना मिटींग आसतली, कितें आसतलें सगळें सांगतलें. देव बरें करूं. एक प्रेस कित्याक येता ही, जेन्ना आमगेलें एसोसिएशन रिन्यूवल नासलें, 50 वर्स पसून रिन्यूवल नासलें, सो हांव तितून पडटरीच म्हाका तें कळोन येयलें आनी हांवें तें हायलायट्स केलें. आमच्या मेंबरान सांगिल्लें, तेन्ना मेंबरान सांगता तें आमगे कमिटी वाले बेजार जालें. आनी तो म्हणलो तुका आमी भायर उडयता. हांवें म्हणून उडय म्हाका भायर, कांय ना प्रॉब्लम. तेदोन सान मागीर कितें केलें तेमी, आमी एक मरे ऑर्डर आहली आमकां, आमी डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गेले. डिस्ट्रिक्ट कोर्टान सांगिल्लें डिस्ट्रिक्ट रजिस्टरान पेंजीम, सो नोता तें रजिस्टर थिंगा आहलो आमचें पयलीं, तातूंत हिंगा सावथान नासलें रजिस्टर ऑफीस. सो तेमी आमकां एक ऑर्डर पास केली आनी एक क्रायमांतल्यान ऑर्डर येयली, पण पेटयल्लें क्रायम ब्रांचार. थिंगा एक ऑर्डर पास जाली, कितें त्यो सर्टिफिकेट फॉर समाज सर्टिफिकेट इश्यू केल्ल्यो इज नॉट लेजिटिमेट. कित्याक लेजिटिमेट ना त्यो लेटर हेडी चेंज केली. रजिस्टर एक आहा आनी लेटर हेड एक घायले आनी ते सगळे सर्टिफिकेट दिलो. आमकां सर्टिफिकेट दिवन कोण कामां आमकां तेचे प्रॉब्लेम ना, पूण हें आमकां बरें जातें जावपा जाय. दीस इज द लास्ट प्रेस आमी घेताय तांकां आमी उलो मारताय. जरी तर तुमी चुकल्याय जाल्यार हे आमी आजून विथ द हायकोर्ट ही जावन आसा हायकोर्टाची ऑर्डर. आमी रिन्यूवलाक गेले, रिन्यूवलाक येतरी गव्हर्मेंट आमकां केसो आयकना जालो. केसो आयकना जायन मागीर आमी कोर्टान गेले. कोर्टान तांकां डायरेक्ट सांगिल्लें तुमच्यांनी तेमी एक एसोसिएशन फॉर्म केलें न्यू, खंयचें तें न्यू फ्रॉडबॉल लेटर हेड आसली तेजेर तेमी एसोसिएशन घोळ्ळें न्यू, म्हणजे तें दाखोवपा हेंच म्हण आमी गेलें. पूण तें केलो ना. 21 August 2023 ऑनवर्ड्स. सो तांकां तेदोन सान सिनियरिटी मेळटा, तांचे फाटली मेळना तांकां. आनी ते आमगेले पयशे हाडपाक गेले बँकींग. सो बँकी आमगेले 20 lakhs जे आहाय ते हाडपाक गेले, ते तांकां दिवून आमी तेज्या पयलीं हांवें ब्लॉक केल्ले, कित्याक ते पयशे आमचे ओल्ड म्हणून. सो ते एक जालें. मागीर ऑफिसूय तांकां मेळना म्हूण तांकां डायरेक्ट कळ्ळें. सो तितून इनवॉल्व कोण जालो, हे लॉ डिपार्टमेंट आहलो निलेश काब्राल सर आमचो. हांव सर म्हणटा काय अजून सर म्हणटा काय, कित्याक एक्चुअली म्हणपा न्हू सर, तेणी आमी इनजस्टीस केली. डिस्ट्रिक्टान पेंजीम डिस्ट्रिक्टान एक ऑर्डर पास केलो म्हण ते डिस्ट्रिक्ट आमी इन फेवर आमच्या
ते डिस्ट्रिक्टात तेणें मडगांव हाडलो 15 दीस ट्रान्सफर करून आनी हें तें न्यू रजिस्ट्रेशन पळय केलां तें तेका करूंक लायलें हें कोण तुका परत धाडटा 15 दिसांनी तेणें परत धाडलो तें कोण तें कोत्री मागीर सर्टिफिकेट पण धाडलें बऱ्या मनशान देवान एशी आनी तें फर्स्ट पेज चिनाका हांव सावजाप जालो तेन्ना मागीर कोर्टान गेले सो आमकां डिस्ट्रिक्ट हितून सेक्रेटरीएट आमी कोण आयकना जालें तो घाबराला सरा मेळ आनी एक मेळटा लॉ मिनिस्टरा मेळ सो अशें करून आमी केलें मागीर लास्ट टायम लॉ मिनिस्टरा घराको गेलो 5 जाणां आमी गेले आनी सांग स्टेट सांगता जें कितें हांव सांगता तें हांव हॉटेल रातून सांगता नाल्यार हे ऑपोजीट पार्टी पळय आहा तें हॉटेल रातून सांगचें हांव तुका तेंका चॅलेंज करता हे देवा नांवान आमी कितें दोन सांगता आमी जें कितें केलां तें रायट केलां आनी आमगे जाणट्यां पासत केलां पूण तेम कितें केलां तें पोटा खातीर केलां हांव नको आनी मेन आमची वाट लायली ती क्लार्क आसतो आल्कांत वाज म्हूण तेणें आमची टोटल वाट लायल्या आखीच सगळे गाडी घेवन पोंचता आनी कितें ती पयलीं कोण नासलें हें सांगपाक हें म्हाका देवान धाडलो तें हांव नको लोक जायत म्हणटा सो सेकेंडली मागीर आमी कोर्टान गेले कोर्टान तांकां समन केली समन कोणाक तेंगे एडवोकेट मेळिलो ते पार्टीक येनाका तेंका तेगे एडवोकेट विचारलें तुमच्यान तें ऑफिस एक्वायर करूं आतां तेंगे ऑफिस ना म्हणूंक लागलो जाल्यार तुमी कितें एक्वायर करूं एसेट हावस आतां ना पण एनीबडी कॅन फॉर्म द एसोसिएशन येस ताणें सांगलें जजान आमी जाणाय सोनाकान सांगिल्लें सरान आमी जाणाय एनीबडी कॅन फॉर्म द एसोसिएशन बट तुमच्यान तेंगे एसेट आयकोस ना बिकॉज युअर एसोसिएशन इज ऑन 21 ऑगस्ट 2023 ऑनवर्ड्स सो तेजे ते पॅक पड्यान म्हूण तेणें एक ती एफिडेविट दिली ही तेगेली एफिडेविट ही तेणें तो प्रेसिडेंट म्हूण पळय आतां फ्रांसिस्को फेर्नांडीस पळय आसोल्डेचो तेणें एफिडेविट दिल्या आपूण त्या ऑफिसान तेंगेलें कितें हात लायलें ना तेंगे बुकां हात लायलें नाय ना म्हूण तेंगेलें एसेट हात लायलें नाय दॅट मिन्स तो एडमीट कोता आमगेलें ऑफिस एक्वायर केलें म्हूण हें म्हाका म्हणपाक शकता आमगेलें ऑफिस तेणें एक्वायर केलें म्हूण तेणें तो रिप्लाय ती दिला तेणें आमकां सो रिप्लाय ती दिली म्हणटा आमकां बऱ्या पडलें आनी जरी तर इतलें दिन तरी ते तरी आतां आयकलें आमकां आमी मागीर सेकेंड आमगे स्टेप कोर्टान सिवील कोर्टान घालपाचें आनी तेदूस आमगेले जजान सांगिलां तेंकां तेगे हेका आमगे एडवोकेटा यूज गो सायड बाय सायड यू गो टू फायल द सिवील सूट म्हूण कित्याक तुमगे सगळें सारकें आहा म्हूण आनी हितूय आहा रजिस्ट्रेशन न्यू आमी लास्टाक जोगोण सारकें कोर्टा ऑर्डर फॉलो करून आले व्हडले ऑफिसर आहाय ते ती आमी तेका लास्टाक सांगलें तुजें म्हण डिफॉर्मेशन केस घातात डिफॉर्मेशन म्हटलें कंडेम ऑफ कोर्ट सो तेदोना तेणें ऑर्डर पास केली आनी आमकां रिन्युवल दिलां 3 पेजी आहाय तिनूय पेजी आतां आमगे रिन्युवल टील 2030 ओल्ड एसोसिएशन पळय आहा तें रिन्युवल आसा दॅट मिन्स आमी जिते आहाय जिते आसून तेमी फ्रॉडपड केलां त्या सायडीक काडयाय हांव मागता मिस्टर फ्रांसिस्को फेर्नांडीस सांगत तुका अदरवायज आमकां आनी ऑप्शन ना वील गो इन द सिवील सूट आनी फायल करतले आमी आनी आज थिंगा तेच कामां लागून आमी आज येयले हिंगा हें काम करतले तें करतले बँकेन वयतले एडवोकेटा बट वयतले आमी फायल करतले आनी आमकां ऑप्शन ना सो इतलें हांव सांगून तुमकां दुसरें एक क्रायम ब्रांचाक कोणें पिटिशन घायल्लें आमगे ज्यो सर्टिफिकेट सगळ्यो थंय ज्यो लेटर हेड दिला ती इलिगल म्हूण आनी ती फ्रॉड म्हूण सो क्रायम ब्रांचान आपणागे सगळी फॉर्मेलिटी कोन एक ऑर्डर पास केल्या ती ऑर्डर कितें म्हूण पास केल्या एक मिनीट दिता तुमकां लास्ट एक सांगत तुमकां हेन्स कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय ऑल गोवा टॉडी टायपर association that is the fraud letterhead advantages of other backward class is not legitimate that means ते सगळे सर्टिफिकेट बोगस जाताय पूण आमी कितें म्हणटाय आमी ते कोणा दिले कोण कामां आसा आमी तेंचे पोटार येयनाय आमी तें करपा नाका पोटार येवन आमकां कितें लोकांक रस्त्यार घालपाक नाका पूण आमगे इतलें प्रेयर आमगेले मेंबरांचे आयज जायत जाण लोक येता म्हणून आमी तें सगळें हाडनाय पूण आतां आमी उल मारतले आनी आमी आतां न्यू इलेक्शन इलेक्शन घेतलें न्यू आमगे बॉडी काडपाक आनी ती बॉडी काड तेन्ना आमी प्रेजर सगळें काडलें आनी आमी तें ऑफीस तेमी सोडपा पडलें आनी आमचें ऑफीस आनी एक न्यू ऑफीस आहा आमचें न्यू ऑफीस आहा खंय थिंगा सायडीन घेयलोलें सो तें घेयलो आहा तें आमी कोणा नांवार आहा तें आमगेलें ऑल गोवा टॉडी टायपर एम्प्लॉयज एसोसिएशन तेजेर आहा सो दॅट मिन्स आमकां आमगेलें ऑफीस आमगे म्हूण दाखयता ते डिडाक ते पयलीं प्रेसिडेंट मेन्शन केलो आहा ओल्ड ऑफीस इज इन ग्रीप बिल्डींग ते बिल्डींग आतां आसा तितून मेन्शन केलो आहा दॅट मिन्स ते डॉक्युमेंट आमच्या कोर्टान दिले दॅट इज द प्रूफ आनी आमी हेजे वयल्यान सगळें जिखताय आनी आमकां तुमी सपोर्ट करताय आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आमच्या फॅलिक्स हांव फॅलिक्स फेर्नांडीस गांवान शिलवणचो आतां आमी आमचे जे भाव आसात ते रेनेर भाव तांकां एकूच उलो मारताय जेन्ना आमी आमगेलें जें एसोसिएशन आसा 1965
तें एक एकदम म्हणजे सिनियर सारकें. तितून भितर जेन्ना आमी जे आमगेले जाणटेल्यांनी हें एसोसिएशन घडलें आमच्या लोकां पासत, तें एसोसिएशन आमी सिनियरिटी आसतना हें न्यू एसोसिएशन घडोवप हें म्हाका जाल्यार सारकें दिसना. आनी आमगेले जे मेंबर आसले तांणी जें कितें केलां तें म्हाका दिसता योग्य केलें ना. कित्याक जेन्ना आमचे कडेन सिनियरिटी आसतना तुमी हें एसोसिएशन घडोवप हें बिलकूल रॉंग वस्ती. जरी तर कितें वयर सकयल जालां जाल्यार आमी एकामेकाक मेळोन तें सगळें सुटावें करूं जातालें. रेजिस्ट्रेशन आमचें करूं ना जाल्यार आमी एकठांय जावन बाबा एक मिटींग घेवया आनी कितें तरी करया आनी ताचेर कितें तरी तोडगो काडया हें आमी पयलें डिस्कस करपा जाय आसलें. आमी कितलेच फावटी तेंचे फुडें बराबर ऑफिसां वचोन जावं कितें करून आमी तांकां कॉन्टेक्ट करून ट्राय केली ह्यो आमगेलो हो तोडगो जो आसा तितून भितर आमी तें सुटावें करपाक, पूण तें कशेंच तयार जालें ना. तेंगेले कितलेय कडेन तुमकां हें मेळटलें कितें इंटरव्यू घेयल्यो प्रेस घेयल्लें तुमकां मेळटलें की ते वयल्यान आमकां चॅलेंज करतले. म्हणटकीर आमी तांकां चॅलेंज करपाक तेंचे फाटल्यान आमी पडना. कित्याक आमी आमगें जें एसोसिएशन आसा तें सांबाळपाचो प्रयत्न केला. कित्याक आमगे जाणटेल्यांनी जें कितें सांबाळून दवरलां तें आमच्या खातीर बऱ्या खातीरच तेणी सांबाळून दवरलें. म्हणटकच आतां परतून एक फावटी तांकां हांव सगळे आमचे दुसरे भाव जे आसात तांकां परतून एक फावटी उलोवंक मागता की तुमी सगळे परत आमी एकठांय जावया आनी आमगेलें एसोसिएशन जें सिनियर एसोसिएशन आसा 1965 आनी आतां जें केल्लें आहा तें 2023 म्हणजे आमची सिनियरिटी आसा खूब व्हडली आसा. त्या खातीर सगळे आमच्या भावांनी परत येवचें आनी आमगेली जें एसोसिएशन आसा तें परत आमी जिवी करुया. जें कितें पयलीं जें कोणाचे समज पट्टी बिट्टी कितें भरपाची उरल्या ती फकत कित्या लागून उरल्या फालीं 23 सावन हें एसोसिएशन जेन्ना आमी फॉर्म करपा लागून जे झगडपा लागून कोर्टांत गेले तेन्ना कोर्टांत गेले तेन्नाच मातशें आमगेले इनएक्टीव उरल्या भशेन जाल्लें आहा. तेन्ना जे आमगेले भाव आहाय तेणी परत आमगेले वापस घर वापसी म्हणटाय ते भशेन ह्या आमगेल्या घरां येवचें आनी आमगेलें हें एसोसिएशन परतून जिवें करचें. सोदताय आमगेली ऑर्डर जाल्या रिन्युवल जाल्या हायकोर्टा डायरेक्शनाचे गव्हर्मेंटा रिन्युवल करून 2030 पासून आमकां दिलें. दॅट मिन्स वी आर आमी रायट ट्रॅकाचे आहाय मरे. सो ते आहाय ते इलिगल आहाय ते आमगे कॅप्चर केलां ऑफीस तें तुम सोडचें आनी तुम म्हाजे बरें येवचें. आम तेंचे बरें वचपा जाय कित्याक वी आर इन द रायट ट्रॅक. ते रॉंग ट्रॅकाचे आहाय म्हणजे ते म्हाजे बरें येवपा जाय बाबा कितें जालें तें जालां चल आमी करया. नाजाल्यार तांकां पयलीं ओल्ड पॉल्ड मेंबर आहाय तेमी सांगपा जाय बाबा तुम चुकलो आहाय आतां ते रेडी आहाय तुमकां इतलें भोगसूंक. आमगे देवान थंय सांगितलें आहा चुकलेल्या बक्षिचो म्हूण आनी आज आमगे करन चलता करन प्लास्टीक चलता आमगेलें आं तेजेर पूण आमी हें प्रेस केलें तांकां सांगताय एक मॅसेज दिताय तुम चुकल्याय आमी एक्सेप्ट कोताय पूण तें स्क्रॅप करया आनी सगळें परत येया बरे भाशेन चलया. कोणा म्हाका प्रेजिडेंट टॅक प्रेजिडेंट आमी केसली आसना पूण आतां कोर्टान सांगलें म्हणून हांवूय जावपा जाय असो आमगे आसना कोणूय जावया पूण बरें चलोवपा जाय. प्रायस सिलेक्शन करया आनी बरें जावपा जाय. ते ना जाल्यार कोर्ट ना ते भायरचो ना कोर्टान वयतले पूण आमी नोटीस धाडले आनी आमी इलेक्शन करतले. तेंगे मारियो कुटिनो मुकोली ओडीस आउटसायड गोवा मेंबर हांव मेंबर आनी आमगेले ऑल गोवा टॉयलेट एपर एम्प्लॉयज असोसिएशन हे आमगेले फाउंडेड जाले 1965 रेजिस्टर नंबर 64. सो ते आज आमी येवपाक पावले कित्याक आज आमी येवपाक पावले आनी हांवें राती एमर्जन्सी आमगेलो सावय बाबा हांवें फोन मारलो तेन्ना तुमी सगळे एरेंज जाले तेका लागून पयस सद्या तुमी देव बरें कर म्हणटा कित्याक मिडिया आसून आमगेले हायलायट्स जाता नाजाल्यार ते तेशेंच चपन पडटा आसलें आनी पयलीं सावन तुमी 2 वर्स पार्टिसिपेट आमकां सपोर्ट करून येयल्ले आहाय हांव तुमकां नमस्कार करता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.